फॅमिली वादांतल्यान चिमला एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। दोन फॅमिली मदीं जाल्ल्या वादा उपरांत दुबावीत लिंगनाथ पालकरान बल्लू मंजुनाथ गावंडेराचेर सुर्यान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यांत बल्लू गावंडेराक बरोच मार लागिल्लो। उपरांत ताका मरण आयलें। बुधवारा रातीकडेन ही खुनाची घडणूक घडली। पुलिशेन दुबाविताक अटक केल्या। बिरेस्तारा फांतोडेर वादळी वाऱ्या सयत कोसळिल्ल्या उटंगराच्या पावसान दक्षिण गोंयाक धपको दिलो। मडगांव पालिकेन जाल्यार उदक तुंबून राविल्लें। नावेली, तळावली, धर्मापूर वाठारांत झाडां हुमटून पडिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालें। जाल्यार मडगांव SGPDA मार्केटांतल्या फेरयेच्या दुकानाचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान लोकांचें बरेंच लुकसाण जालें। उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात। झाडां कातरून रस्ते मेकळे करपाचें काम झुजापावण्यार चालू आसा। तशेंच लायटीच्या तारींचेर पडिल्लीं झाडांय कातरपाचें काम चालू आसा। लायटीच्यो तारी तुटून पडिल्ल्यान लायट गेल्या। राजधानी पणजे सयत गोंयच्या कांय वाठारांत बिरेस्तारा सकाळीं मॉन्सून पूर्व पावसान हाजिरी लायली। केपें, सांगे, सत्तरी धरून पेडण्यां मेरेन पावसान सकाळी फुडें अचकीत हाजिरी लायिल्ल्यान लोकूय काचापूल जालो। सकाळ फुडें कामाक येवपी कर्मचाऱ्यांक पावसाच्या अदमासाक लागून रेनकोट घेवन भायर सरचें पडलें। कुडचड्या वयल्या नायगरा थिएटरा लागींचो रस्तो पयल्याच पावसांत व्हांवून गेला। सिवरेजीचें काम जाल्या उपरांत ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण करून रस्तो चकचकीत केल्लो खरो, मात पयल्या पावसाच्या कांय थेंब्यांनीच हो रस्तो व्हांवून पापेलाव जाला। डांबर व्हांवून गेल्ल्या कारणान रस्त्यार इतली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात की येवपी वचपी गाडयांक धोको निर्माण जाला। पयल्याच पावसान जर रस्त्याची ही गत जाल्यार पावस सोंपमेरेन पुराय रस्तोच व्हांवून वतलो अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेन विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक धडो शिकोवपाक जाय असो उलो काँग्रेसीन मारला। कर्नाटक पॅटर्न दोळ्या सामकार दवरून गोंयांत सगळ्या विरोधी पक्षांक आमी वांगडा घेवन वतले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। कर्नाटकांत भाजपाचो 35% वोट शेअर आसा तसोच आसा, पूण विरोधी पक्षांच्या एकवटाक लागून कर्नाटकांत भाजपाक हार खावची पडली। ताका लागून लोकसभा वेंचणुकेन लेगीत होच पॅटर्न घेवन आमी फुडें वतले अशें ताचें म्हणणें।
माविनान कोळशाचें प्रदूषण पयलीं बंद करचें आनी मागीरूच स्क्रॅप धोरण चालीक लावचें असो सल्लो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिला। 15 वर्सां वेल्यो पोरण्यो गाडयो स्क्रॅपान काडटले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन केल्ल्या विधानाचो पाटकरान खर निशेध केला। आयच्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली चालीक लागल्या। पणजी, पर्वरी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत 13 कडेन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली बसयल्यात। गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलयतना दिसल्यार पयले खेपे 1000 आनी उपरांत दर खेपे 10,000 रुपया तालाव दितले। हो तालाव संबंधीत चालकाच्या मोबायलाचेर SMS वरवीं धाडटले। येरादारी खात्यान नेम आनी दंड हे विशींची म्हायती कांय दिसां आदींच जारी केल्या। तेच प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्तो सुरक्षा समितीच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गतीन गाडी चलोवप, येरादारी सिग्नल मोडप, ताकी परस चड म्हालाची येरादारी करप, सोरो पिवन गाडी चलोवप आनी गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलयल्यार उण्यांत उणे 3 म्हयने गाडयेचो परवानो निलंबीत करतले। आयच्यान A1 कॅमेरा ॲक्टिवेट करतले, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। हे करतनाच स्पीडीन गाडी चलोवप्यांचेरूय पुलिसांची नदर आसतली। येरादारी खात्यान घालून दिल्ली स्पीड लिमीट सगळ्याक पाळची पडटली। पुलीस स्पीड मिटर घेवन रस्त्यार उबे आसतले अशें मंत्री माविनाचें म्हणणें। पुलिशेक स्पीड कॅमेऱ्यांचें वांटप केले उपरांत माविन उलयतालो। सुमार 18.5 लाख रुपया खर्च करून मये पंचायत वाठारांतल्या कुमारवाड्याचेर गणपती विसर्जन थळाचेर शेड बांदतले। बिरेस्तारा विधिवत भूमिपूजन जाले उपरांत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाची बुन्याद घाली। हे शेडीत सेल्फ हेल्प ग्रुपाक वेवसाय करपाक संद मेळटली अशें आमदार शेट हांणी सांगले। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, महेश सावंत, सरपंच सुवर्णा चोडणकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले। जून महिन्यात गोंयांत G20 शिखर परिषदेच्या 5 महत्वाच्या बसकांचे आयोजन केला। या बसकांनी स्टार्टअप, वित्त, लेखा परीक्षण आणि पर्यटन सारख्या विविध विषयांचो आस्पाव आसतलो आणि जगांतल्या मुखेल अर्थव्यवस्थांतल्या प्रतिनिधीक एकठांय येवपाची आणि संवादांतल्यान जागतीक समस्या आणि आव्हानांचेर मात करपा विशीं सहकार्य करपाची संद मेळटली। या बसकांचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान निमंत्रीत प्रतिनिधीक आपली समृद्ध संस्कृती आणि आदार-तिथ्याचो खाशेलो अणभव दिवपा खातीर विशेष उपक्रमांची येवजण आंखल्या।
उटाचो कारभार आता तरणाट्या पिळगेन आपल्या खानार घेवपाक जाय अशें आमी सदांच म्हणीत आयिल्ले आसा. मात कांय ह्या संघटनाच्या वांगडीच जर ह्या समाजामदी राजकीय वाद तयार करून फूट घालपाक लागले जाल्यार हो समाज मुखार पावचो ना अशी खंत मंत्री आनी उटा संघटनेचो वांगडी गोविंद गावडेन उक्तायली. राजकीय मतभेद कडेक दवरून ह्या समाजाचेर जावपी अन्यायाविशीं वाचा फोडपा खातीर हांवें सदांच तेंको दिला अशें मंत्री सांगता. पावसाळ्यात पातळपी मलेरिया, डेंग्यू आनी हेर दुयेंसां नियंत्रणात कशी हाडप, ताचेर उपाय येवजण आनी काळजी कशी घेवप ते विशीं मार्गदर्शन कार्यशाळा बिरेस्तारात दिवचले जाली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या जोड पालवान दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यशाळेत तज्ञांनी मार्गदर्शन केले. हे कार्यशाळेक वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाचे तशेंच आप मजत गटांची प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ली. पावसाच्या हंगामात जावपी सैमीक आपत्तीक तोंड दिवपाक मडगांव नगरपालिकेन खासा 2 आपत्ती वेवस्थापन पंगड तयार केल्यात अशी माहिती नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिल्या. कांय दिसा भितरूच मडगांव नगरपालिकेचे पुराय नूतनीकरण करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. तशेंच बरीचशी प्री मॉन्सून कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती शिरोडकर हांणी दिली. वेळसांव एक जोडपें सदचे भशेन मिसाक गेल्ले. आर लेडी ऑफ अझम्पशन इगर्जे लागीं पावल्या उपरांत पावसा लागता म्हणून ही दोगूय घोव बायलां परती गाडयेन बसलीं. इतल्यानूच एक माड गाडयेचेर पडला. दोगांय भितर चेपलीं. घोवाक कांयच जावं ना पूण बायलेच्या हाताक मार लागलो. गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. माड पडल्या उपरांत बायल गाडयेन आडकून उरिल्ली. घोवान तिका सुरक्षीत भायर काडली. सत्तरीतल्या सर्वसामान्य घराब्यांतल्या भुरग्यां खातीर शिक्षणाची वाट मेकळी करून दिवपी वाळपयची सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या बाबत इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम निमणें पुराय जालें. देखून 5 जूना सावन सुरू जावपी नव्या शिक्षणीक वर्सांत भुरग्यांक ही दुरुस्त केल्ली नवी इमारत मेळटली. ह्या दुरुस्ते खातीर वट्ट 77 लाख रुपया खर्च केल्ल्याचें कळटा.
मोपा विमानतळाचेर उण्या दरान सोरो विकपी दुकानांक परवानो दिवचो न्ही हे खातीर अखिल गोंय सोरो विक्रेते संघटनेच्या वांगड्यांनी अबकारी आयुक्ताची भेट घेतली। मोपा विमानतळाचेर भायल्या कोणाक तरी सोऱ्याचें दुकान चलोवपाची परवानगी दिवप साप्प चुकीचें। अशें जालें जाल्यार आमच्या धंद्याचेर हावळ येतली असो हुस्कोय संघटनेच्या वांगड्यांनी उक्तायला। राजकीय आरक्षण हो घटनात्मक अधिकार आणि तो अनुसूचित जमातीक मेळपाकूच जाय अशें मत मंत्री आनी उटा संघटनेचे वांगडी गोविंद गावडेन उक्तायलें। गोंय सरकारान तशेंच हांवें स्वता वैयक्तीक पातळीचेर हें आरक्षण दिवचें म्हूण केंद्र सरकारा कडेन सातत्यान पत्र वेव्हार केल्ले आसा आनी अजुनूय करप चालू आसा अशें मंत्री सांगता। तशेंच येता त्या 5 वर्सां भितर अनुसूचित जमातीक 100% राजकीय आरक्षण मेळटलें असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायलो। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळींत मंत्री उलयतालो। आल्टो पिलेर्न वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कॉलनीत आशिल्ल्या गार्डनात सोलर लायटी घालच्यो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली। सालिगांवचो आमदार केदार नायक हांच्या हस्तुकी बिरेस्तारा बुन्यादी फातर घालो 8 लाख मोडून हे काम करपाक हातान घेतला। अशीच सालिगांव मतदारसंघात उदरगतीची कामां करून बदल हाडटले अशें आमदार केदार नायकान सालिगांवच्या लोकांक आश्वासन दिलें। हुबळी गेल्ल्या 2 नेण्ट्या चलयांचे अपहरण करून तांकां एके कुडीत बंद करून दवरपी 2 तरणाट्यांक कोलवाळ पुलिशेन अटक केल्या। तशेंच त्या चलयांची सुटका केली। अपहरण केल्ल्या 2 दुबावितांक पुलिशेन ताब्यांत घेतल्यात। मेळिल्ले म्हायते प्रमाण दिवचल आनी अस्नोडा वाठारांतल्यो 2 चलयो आपल्या इश्टाक मेळपाक हुबळी गेल्ल्यो। उपरांत ह्या 2 चलयांचे अपहरण करून तांकां एका घरात बळजबरीन बंद करून दवरिल्ल्यो। कोलवाळ पुलिसांक घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी सोद मोहीम चालू केल्ली। सुरवातीक सरकारी गाडयो स्क्रॅपान काडून उपरांतूच स्क्रॅपिंग धोरण चालीक लायतले येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता। 15 वर्सां वेल्यो पोरण्यो गाडयो स्क्रॅपान काडपाकूच जाय, पूण हे खातीर जमीन अजून थारायल्ली ना।
कोकण रेल्वे मार्गाचेर 3 जूनाच्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान वंदे भारत रेल्वेचे उक्तावण जातले। मडगांवां उक्तावणा वेळार रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त ह्या उक्तावणा वेळार हाजीर आसतले। ह्या रेल्वेत 8 कोच आनी 550 ते 600 बसपाक सीटां उपलब्ध आसात। उक्तावणा उपरांत ह्या रेल्वेंतल्यान मुख्यमंत्री मडगांव ते करमळी मेरेन प्रवास करतलो। नुस्तेमारी बंदीचो वर्सुकी काळ फाल्यांच्यान लागू जाता। नुस्तेमारी बंदी काळांत सगळे ट्रॉलर जेटींचेर नांगरून दवरतले। ट्रॉलरांचेर काम करपी चडशे कामगार भायल्या राज्यांतले आशिल्ल्यान ते 3 म्हयने आपल्या गांवांक वतात। नुस्तेमारी बंदीचो 61 दिसांचो काळ सोंपल्या उपरांत ते परतून गोंया येतात। पयलीं 45 दिसांचो आशिल्लो नुस्तेमारी बंदी काळ उपरांत वाडोवन 61 दीस केल्लो। राया शिवोले वाठारांत नवो 100 केवी तांकीचो लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बसयला। ह्या नव्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण थळावी आमदार डिलायला लोबोच्या हस्तुकी जाले। 29 लाख रुपया खर्च करून हे काम केला, अशी माहिती डिलायलान दिली। तशेंच शिवोले मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे तशेंच डांबरीकरणाचे काम सुरू आसा, अशी माहिती डिलायलान दिली। वास्को शारांत तानिया हॉटेला लागसार आशिल्ल्या शेतांत कोयरांचे ढींग काडून शेतां पुरयल्यात। कोयराचे ढींग पालिकेन काडले ना जाल्यार पालिकेचेर फुडले पावल उखलतलो, अशी शिटकावणी समाज वावुरपी शंकर पळजीन दिल्या। सरकाराक लोकांचे कांयच पडिल्ले ना, वतात थंय प्रकल्प हाडून जमनी पुरवपाचें काम चालू आसा, असोय आरोप शंकर पळजीन केला। पर्यावरणाच्या नदरेन सरकार कांयच चिंतना, अशें शंकर पळजीचें म्हणणें। सवायशीण बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हणल्यार वडाची पुनव। शेनवारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या पणस, अनस आनी वडा पुनवेक लागपी हेर सामानान फुलपाक लागला। ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या। कांय वस्तू म्हारग आसून लेगीत सवायशीण बायलो त्यो उमेदीन विकत घेतना दिश्टी पडटात। अंदू अनसाचें प्रमाण मात उणें आसा, पणसय म्हारग जाल्यात। वडाच्या पुनवे निमतान सध्या सगळे कडेन उमेदीचें वातावरण फाकलां।